प्रितीच्या भाव भयणींनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवांची 17वी चीट 20 ते 26 पर्यंत 20 to 26. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकया. हांव मागणें कोत्तां तें हांचेच पासोक न्हय, तर जीं कोण तांच्या उतरां वरवीं म्हजेर भावार दवरते ह्याय मनशां पासून ती सगळीं एक जावं. जशें तूं बापा म्हजें सवें आसाय आनी हांव तुजें सवें आसां, तशेंच तीं तें सवें एक जावं. आनी हे परी तुवें म्हाका फाटयलाय म्हूण संवसार भावार दवरून, जशें आमी एक तशीं तीं एक तांचे खातीर. तुवें म्हाका दिल्या ती मोहिमा हांवें तांकां दिली. हांव तांचें सवें आनी तूं म्हजें सवें आसूं ती संपूर्णायेन एक जावं. तुवें म्हाका फाटयलाय आनी जसो तुवें म्हजो मोग केलाय तसोच तुवें तांचो मोग केलाय म्हूण ओळखून घेवं. बापा, जंय हांव आसा थंय तुवें म्हाका दिल्याय तीं आसची म्हूण म्हजी खोशी. आनी अशें तुवें म्हाका दिल्याय ती मोहिमा ती पळोवची, कित्याक संवसार रचिना तुवें म्हजो मोग केलो. नितीवंत बापा, संवसारान तुका वळखून घेवं, पूण हांव तुका वळखता आनी तुवें म्हाका फाटयलाय म्हूण आनी वळखून घेवं. हांवें ताका तुजी वळख दिल्या आनी अजून दितलो. हे परी ज्या मोगान तुवें म्हजो मोग केलाय तोच मोग तांचे सवें आसतलो आनी हांवूय तांचे सवें. प्रितीच्या भाव भयणींनो, आयच्या शिवर्तमानान जेजू एक शिकोवन आपले मागणे कोत्ता आपल्या शिसां पासत. 17वी जी चीट आसा आनी जी आमी वाचता 20 ते 26 पर्यंत, ह्या चिटीन जेजू आपल्या बापाक मागणे कोत्ता आनी कितें म्हणटा बापाक. पयलीं आमी ह्या 24वी वळेर आनी 26 वळेर आमचो नियाळ करुया. तो म्हणटा 24 वळेन, बापा, जंय हांव आसां थंय तुवें म्हाका दिल्याय तीं आसची म्हूण म्हजी खोशी, आनी अशें तुवें म्हाका दिल्याय ती मोहिमा तांणी पळोवची, कित्याक संवसार रचने आदीं तुवें म्हजो मोग केलोय. भाव भयणींनो, जेजू आपल्या बापा कडेन मागणें कोत्ता. तो म्हणटा, तुवें म्हाका मोहिमा तुजी पळोवंक दिली आनी संवसार रचच्या पयलीं सर्गीच्या बापान जेजूचो मोग केलो. जेजू, पवित्र आत्म्यो आनी सर्गीचो बाप एक जावन आसात, देव आसात. ते 3 जण पण एक देव. आनी तो आपल्या बापाक मागणें कोत्ता आनी म्हणटा, संवसार रचचे आदीं तुवें म्हजो मोग केलोय. आनी 26 वळेन तो आनी फुडें कितें म्हणटा, हांवें तांकां तुजी ओळख दिल्या. कोणाक ओळख? ताच्या शिसांक ओळख दिल्या. जो लोक आयज भावार्थ दवरता जेजूचेर, तांकां जेजून बापाची ओळख दिल्या आनी आजून दितलो. हे परी ज्या मोगान तुवें म्हजो मोग केलाय तोच मोग तांचे सवें आसतलो आनी हांवूय तांचे सवें आसतलो. भाव भयणींनो, बरे भाशेन आमी आयकयात. जेजू आयज कितें म्हणटा. जेजू जेन्ना मागणें कोत्ता, जेजू आपल्या बापा कडेन कसलें उतर उलयता, तो सदांच सत उलयता. तो आपल्या आत्म्यान आनी स्वतान आपलें मागणें कोत्ता. आनी देखून भाव भयणींनो, जेन्ना जेजू आयज म्हणटा, ज्या मोगान तुवें म्हजो मोग केलाय तोच मोग तांचे सवें आसतलो. कोणा सवें? शिसा सवें आनी जो लोक जेजूचेर भावार्थ दवरता. भाव भयणींनो, बरे भाशेन आयकात.
जेन्ना आमी जेजूचेर भावार दवरता, जेन्ना आमी जेजूचेर भावार दवरता, आमी जेजूचो मोग करता, आमी ताजें उतर पाळटा, तेन्ना स्वर्गीचो बाप जो मोग जेजूचेर घालता, जो मोग जेजू दाखयता, तोच मोग सगळ्या भावार्थींक तोच मोग दिता. कसलेंच डिफरन्स ना, कसलेंच दुसरे भाशेन ना. जो मोग तो जेजूचो कोत्ता, तो आमचो कोत्ता, तो सगळ्यांचो कोत्ता जेन्ना आमी जेजूचेर भावार दवरता. आनी भाव भयणीनो, ही ओळख आमकां ह्या उतराची सजमणी मेळतकूच आमी कितें कोत्तले, आमी खरेंच जेजूचेर भावार दवरतले, तेज्या उतराचेर भावार दवरतले. आनी जेन्ना तेजें उतर आमी दिसपट्ट्या जिवितान पाळटले, तेन्नाच देवाचो मोग आमचे भितर व्हांवता. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाचें उतर पाळटा आनी देवाचो मोग आमचे भितर व्हांवता, तेन्ना आमकां कसलेंच पिडा आसतली, कसलेंच दुयेंस आसतलें, कसलेंच भिकारपण आसतलें, कसलेंच कोश्ट आसतलें, केन्नाच ना. कित्याक जेजून आमकां खुर्सार जैतिवून केल्यान, जेजून आमचे पासत खुर्सार आमचें मरण आमकां जैतिवून जिवीत दिलां. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ह्या संवसारान आसा, देवाचें उतर म्हणटा, पयली चीट जिवाची 4थी वड आनी चॅप्टर 4 आनी 17वी वड, तिथे 1 जॉन चॅप्टर 4 वर्स 17 कितें म्हणटा? जिवा म्हणटा, जसो जेजू ह्या संवसारान आसलो तसोच आमी आसा. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी आयकता की जसो जेजू ह्या संवसारान आसलो तशी आमी आहा, आमी चिंता खंय आमी जेजू भाशेन आसा. जेन्ना आमी जेजूचेर भावार दवरता, आमी जेजूचें मरण, ताजें पुनर्जीवनपण आनी परतून आतां स्वर्गार गेला आनी आमची सगळीं ताणें पातकां घेतल्यान आमकां भुरगीं केल्यान देवाची. आनी जेन्ना आमी ताजेर भावार दवरता, तेन्ना भाव भयणीनो, आमचो आत्मो जेजू सारको जाता. वी बिकम वन इन द स्पिरीट विथ क्रायस्ट. आनी देखून भाव भयणीनो, आतां आमी आमच्या आत्म्यान आमी जेजू सारकें जाल्या म्हणून आतां हो देवाचो मोग आमचे भितर व्हांवता. आनी जेन्ना आमी खरीच नवी रोसना जाल्यान म्हणून आमी आतां देवाचें उतर आयकता, तें उतर पाळटा आनी खरेंच देवाच्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत सारता. आनी देखून भाव भयणीनो, जेन्ना आमी नवी रोसना जाता जेजू वरवीं, आमी देवाचें उतर पाळटा, तें आयकता, फकत कानान आयकना, पूण आमी दिसपट्ट्या जिवितान तें कोत्ता तें देवाचें उतर. आतां आमच्या मदें हो देवाचो मोग व्हांवता. जेजू खुर्सार गेलो, तो संवसारान आयलो, पूण बापाची खोशी केली, तो स्वर्गार आतां कितें कोत्ता? आमचे पासत बापाच्या उजव्याक तो आमचे पासत मागणें कोत्ता. तो आमचे पासत सदांच आमचे पासत तो बापाक सांगता, बापा, ही म्हजी भुरगीं, ही म्हजीं उतरां पाळटात, ही म्हज्या उतराचेर भावार दवरतात. आनी देखून भाव भयणीनो, बापाचो मोग आमचे भितर व्हांवता पवित्र आत्म्या उदेशी. आनी आतां आमकां सगळें देवाचें फावो जाता. देखून भाव भयणीनो, आयज जेन्ना ही बरी खबर आमी आयकता की सर्गीचो बाप जसो जेजूचो मोग कोत्ता तसोच आमचो कोत्ता. केन्ना? जेन्ना आमी जेजूक आमचो सोमी दोनी आमचो देव मानता, तेजें उतर पाळटा. आयज आमी जेन्ना ह्या उतराचेर नियाळ कोत्ता, आमचो थाराव जावनी की आमी ह्या देवाच्या उतराक आमच्या जिवितान आमी दिसपट्टे जिवितान पाळटले म्हणून, खरेंच हें उतर कोत्तले म्हणून, आनी खरेंच हो देवाचो मोग आपणावन आमी आमचें जिवीत सारतले. हो मोग जो आमचे भितर व्हांवता, हो दुसऱ्यांक दिवपाक आमी भावुरतले म्हणून. आयज तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक हांव बरो दीस आवडयता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्गींच्या बापाचो, आमच्या जेजूचो, सुरगंडाराचो आनी पवित्र आत्म्याचो एक बरो दीस तुमकां सगल्यांक, तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.